नमस्कार. तामिळनाडू कोयंबतूर हांगा एक घटना घडटा. एक 10 वर्साचे चलयेचेर जे आसा ते वायट कृत्य करतात आनी ताका मारून उडोवन एका तळ्यान उडयतात. आनी तांच्या घरच्यांक जी आसा ती ही बळी मेळटा. आमी आमच्या भारत देशान जे आसा ते बायलां चलयांक देवी मानतात आनी ह्याच आमच्या देशान वायट कृत्यां घडपाक नंबर 1 आसात. महिलांचेर अत्याचार करपाक नंबर 1 आसात. पूण ही जेन्ना केस घडली तेन्ना 2 मनशांक जे आसा ते तेच्या शेजाऱ्याच्या धरले आनी जेन्ना पुलीस ब्रिफींग करताले तेन्ना आमी पळयलें की जे IPS ऑफिसर आसा, जी स्वता एक महिला आसा, ती कशी ब्रिफींग करतना हांसतात. म्हळ्यार ही केस जी आसा इतली सिरियस आसा जे आमच्या देशाक पुराय हालोवन उडयले. हो विशय इतलो सेन्सिटीव आसतना लेगीत ही जी IPS ऑफिसर आसा ती प्रेस दितना अशी आसतात आनी तिच्या लागीं जे आसा ते सायडीक 2 ऑफिसर आनी IPS बसलेले आसात. ती सिस्टम जी आमच्या समाजाक कितें दाखोवंक सोदतात. जर हीच सिस्टम आसा जाल्यार आमचो देश सुदारचो ना. ही सिस्टमांतली कीड आसा. असल्या सिस्टमांतल्या किडीक जी आसा ती सरकारान काडपाची गरज आसा. जेन्ना IPS ऑफिसर जातात, जेन्ना ही एग्जाम जातात तेन्ना ह्या लोकांक जे आसा ते एथिक्स शिकयतात. एथिक्साची जी आसा ते पेपर्स येता आसतात. लोकां वांगडा कशें वागपाचें, कितें करपाचें, लोकांक लागून कितें करपाचें, लोकांची संवेदना आसा ताचेर कशें वागप हें सगळें तांकां शिकयतात. हे जेन्ना IPS वेगळ्या वेगळ्या भागांनी पोस्टींग जातात. आपल्या स्टेटींतल्यान दुसऱ्या भागांनी जेन्ना पुराय भारतांत जेन्ना ते तेंची पोस्टींग जातात तेन्ना आमकां दिसून येतात की मोस्टली जे आसा ते हॉलिडे पिरियडाचेर येतात. म्हळ्यार मजा करपाक येतात. ते खुर्चेचो जो आसा तो आस्वाद घेवपाक येतात. अशें ह्या घटने वयल्यान आमकां दिसून आयिल्लें आसा. अशा लोकांचेर कडक कारवाय करपाची गरज आसा. तामिळनाडू सरकारान जे आसा ह्या ऑफिसरांक जे आसा ते 3 जाण बसल्या तांकां जी आसा ती सस्पेंड न्हू तर टर्मिनेट करपाची गरज आसा. ह्यो ज्यो आसा त्यो सिस्टमीक किडी आसात.